सगळ्यांक नमस्कार. आज अन्नेक एक सिंपल सुपर टेस्टी जावन नाशिल्लें आमगेले आमची गेले ऑथेंटीक एक रेसिपी घेवन आयलें हांव. कसं म्हळ्यार लोशणे गुळी म्हळ्यार कसं जालें, लोशणे चटणी म्हळ्यार जायना हांवें ना इत्याक गुळी म्हूण सांगता हांव. पण हाजी रेसिपी पळय, व्हिडिओ पळयाची. फस्ट एक 4 चमचे नारळाचें तेल हुवन केल्लें आनी लसूण सोल काणू सोलून घेवचें आनी चेंचून घेवचें, थोडी लाईट करून चेंचून घेवचें. आनी हे तेल्ला भितर ते नारळाचें तेल घालका हाका. हे तेल्ला भितर हे लसूण समची तांबडी करून भाजून घेवका. लोशणे चटणी म्हळ्यार ताका उद्दा घालून वांटून धबधबी करच्याका लोशणे चटणी म्हणटाची. ताची रूच विंगड आसता. त्याची लोशणे गुळीची एक टेस्ट आसा पळयाची, सुपर टेस्टी ते पळय. आतां हांगा लसूण तांबडी जेल्ली, हांव ती लसूण काण घेतली, ती वरलेले तेल तांतू आसो. आतां सम व्हड एक वळ सोय कांतून दवरलेलें हांव हे वरलेले त्या तेल्ला भितर घालता आनी ती भाजून घेवका. कितले भाजून घेवका म्हळ्यार सोय भाजले चण्याक अशी मसला तितले ब्रावन आनी जावचे नाका. थोडे उदका पळय लाईट गोल्डन कलर आयल्या जाल्यार हे इत्याक भाजून घेवचे म्हळ्यार चटणी आमगेले कसलेय वायट जायना, सगळो 1 दिवस 1.5 दिवस भर दवर येता. आतां पळय हे भाजिल्ले सोयेक आमकां कितले जावका तितले तिखसाणेक मिरसांग घालची आनी ताका चिंचाम घालची, कितले जावका तितले तिखसाणे आमकां कितले जावका तितले घालचे. आनी म्हाका हे चटणेचे एक ही चटणी कात्तना ही चटणी करतना भारी नॉस्टॅल्जीक ही म्हाका. कित्याक म्हळ्यार म्हगेले मामा ते आमी सान आसतना थंय चमकलारी एक मामान केन्ना करून दिवची एक रेसिपी आशिल्ली आमची लोशणे गुळी. कित्याक म्हळ्यार ती मामान हातान वांटूची, तशें हांव चडटी लोशणे गुळी करतना जेव तितले हातान वांटूचे अशी ग्रायंडरार. कित्याक म्हळ्यार ताजी एक रुची विंगडी. पण आतां हांव मस्त उद्दा घालनातलें वयकी न्हयकीशी उद्दा फापुडचें आनी हे वांटून घेवची. ती अर्दी वांटून जेतना ताका ती आमी भाजिल्लो लसूण आनी मीठ घालचें आनी पळयाची अशी गुळी करून काडची पळय अशें करून हातान. त्या खातीर हाका लोशणे गुळी म्हणची. आतां आमी रात्री पेज्जे जावका जाल्यार सकाळीं करून दवरल्यार खाणा केल्ले लोशणे गुळी रात्री जाल्यार कसलेय जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी सोय भाजी ताची प्लस आमी उणेच उद्दा घालून वांटून घेताची. उद्दा तशी घालतना तापोवन निवेल उद्दा घालू पळयाची, थंड उद्दा घालची पशी चड. एक चूर बेळसाणे कसले येना, टेस्टय चेंज जायना, भारी रुची जाता. तशेंच म्हगेले लोशणे गुळी वांटून जेल्ली हांगा. पण हांव गुळी काण घेता. तुम पूर जनांनी ट्राय करून पळयाची. एक पुळ्ळी नमुने रेसिपी पुळ्ळी जनांक गेले उड आमकां सान आसतना स्कुला वतना पेज वाडची आशिल्ली. खाण म्हूण ना पेज वाडची. पेज्जेक करंबी आंबुले करंबी नातल्यार ही लोशणे गुळी वांटून दिवची. तशें पुरो आशिल्लें. ती लोशणे गुळास संवय म्हूण जाल्यार एक वाट्टे पेज जेवची कळना पळय कशी सुकी आस पळय. ते वांटून जेतरी म्हगेले मोमान आयदनां काडची न्हय, ते कांतून दवरले करट्यां भितर काडचे. ते कसं की म्हाका तशी उडगास येवच्यो हांव तशी काडचें. हांगा हांव खाणाक आप्प्या पीठ वांटून दवरला. उडदा आप्पो, उडीद आनी तांदूळ घालून आप्पो. पुरो जनाक गोत्त आसता. आमगेले आमची गेले एक बारी एक पुरा जनाक इश्ट जावचें एक डिश ते उडदा आप्पो. तो उडदा आप्प्या आनी लोशणे चटणी एक कॉम्बिनेशन आसा पळयाची, सुपर एक कॉम्बिनेशन ते. तुमी केन्नाय ट्राय करून पळयला असेल. एक लोशणे गुळी कराची आनी उडदा आप्पो करा कुरकुरीची. हांव गॅरंटी तुमकां 2 गाण आप्पो एकलो खाताचीची तितली सुपर जाता. तशें पेज्जे मागीर लोशणे चटणी गुळीचें कॉम्बिनेशन सांगता म्हणून हांवें पेज ताजे वयरी कढयलेलें तूप आनी एक लोशणे गुळी एक मुद्दा संवय म्हूण जाल्यार 2 वाट्टे पेज जेव येता. सुपर टेस्टी कॉम्बिनेशन. तुम पूरा जन करून पळयाची आनी तुमकां इश्ट जाला वय म्हूण जाल्यार लायक कराची, शेअर कराची, कमेंट कराची तुमगेले व्यूज आनी म्हगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल सबस्क्रायब करूं विसरूं नकाची. थँक्यू फॉर वॉचिंग.